येता ते विधानसभा वेंचणुकेत मोगो आनी बीजेपीन एकामेका आड उमेदवार घाले जाल्यार काँग्रेसीचे आयते फावतले आनी सरकार गडगडटले। काँग्रेसीक तकली वयर काडूंक दिवंक जायना जाल्यार मित्र पक्षांनी एकठांय रावचें म्हूण टीसीपी मंत्री विजयाचें मत। मात मोगोचे काँग्रेसी बरोबर भितरल्यान जुळा आसतलें म्हूण सगळें चल्लां। विजयाक दुबाव। सरकारान जर आमी सगळे घटक पक्ष म्हणून एक आसा आनी पर्रीकाराक जर आमी सगळे सपोर्ट करतात जाल्यार बाय इलेक्शन तेन्ना आमी उबे रावंक कशें शकता। खूबदां अशें जाल्लें आहा की बाय इलेक्शनाक मोगो आनी भाजपा झगडून काँग्रेस जिखिल्ली आहा। जाल्लें आहा ना। सपोज ह्या दोन मतदारसंघांनी तशें जालें जाल्यार मागीर कितें हो सरकार स्टेबल उरता हो सरकार काय सरकार गडगडटा आनी गडगडटा जाल्यार हे खंय वतले आज तू केन्ना ओगीच चिंत काँग्रेस पक्ष कोणाक टार्गेट करता। बीजेपीक ताणी टार्गेट करूंकूच जाय तो नॅशनल एनिमी। गोंयांत ते आमकां टार्गेट करतात मोगोक टार्गेट करनात ते कित्याक करनात ते ऑलरेडी थंय भितर टायप आहा। हें अशें जाल्यार म्हाका जाय दिसता सारकें गडगडीत दिसता हें कित्याक ना जाल्यार काँग्रेस पार्टीची वाचाच कशी बसल्या हो प्रश्न आनी ना ओगी तुमकां दिसना हें उलयता हांव खरें म्हणून तुमी। आदिवासी कल्याण खातें बाणस्तारी मार्केट कॉम्प्लेक्स उबो करता। ताचो बुनियादी फातर बाणस्तारी बाजार निमतान घालो। जे म्हजे ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटांच्या अंतर्गत हो प्रोजेक्ट जावन आसा। वट्ट 17 कोटी 80 लाख रुपये खर्च करून ह्या मार्केटाची जवळ जवळ 18 किंवा ते 2 वर्सां भितर हे मार्केट पूर्ण करपाचें आमी निर्धार केल्लो आसात। मुख्यमंत्र्यान एक निर्णय घेतलेलो आसा फुडल्या 2 वर्सांक हे जे सिव्हिल इंजिनियराक आमी GSIDC क्लास 1 इंजिनियर करतले। आमचे दोनूय खासदार उत्तर आणि दक्षिणेन जे उबे रावतले तांकां आमी निवडून दिवपा जाय तेन्नाच म्हाका दिसता गोंयचे बरेपण जातले आणि ताका मोदी सरकाराक परत येवपाक एक संधी मेळटली। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू।